पयले सुवातेर हांव सगळे आमच्या भाव भयणांक नातालांची परबी दिता। तशेंच आमी आयज कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बांदेकुरीस हांगासर आसा कोर्तालीं गांवांत आनीक तुमी पळयलां हांगासर आमी आतांच आमचो जे गोड्याचो आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनीक हे आमचे ही तयारी ही करपाक हे आमचे सगळे मेळोन जे आमची संस्था आसा ते म्हणजे कितली संस्था आसा तुमी ही संस्था पळयला आसतली कितली म्हणजे संस्था आसा ते सगळे मेळोन जे आमची कमिटी मेळोन सगळे म्हणपाक लागले आमी आमचे कुट्टाडे गांवांत कितेंय तर जावपाक जाय आमी जावं एक गोठो जाल्यार गोठो करया अशें म्हणपाक लागले तेन्ना हय आमी जावपाक जाय तेन्ना हांवें एक इनिशिएटीव घेतली आनी करया म्हणटा तरी आसतना आमी बिझी शेड्यूल आसतना जेन्ना इलेक्शन आहली तरी आसतना आमी हे आयज हो गोठो आमी लोकांच्या नदरेन हांगासर दवरलो आसा। हांव पर्यंत आमच्या कमिटीक तशें आमच्या मेंबरांक हांव काल जाणटान देव बरो म्हणून टाकले ताणें जाय तो वावर केलो आनी फकाणां न्हय ताका जाय तो टायम दिवचो पडटा। आमी हांगासर कितल्या टायमार रातचे 2-3 देखून हांगासर आमी काम करतले आनी तुमी हांगासर आतां पळयतात हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक भाव भयणांक रिक्वेस्ट करता मुद्दम आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बांदोचो पुलीस आसा थंयसर हांगासर आमचो जो नॅचरल जे कितें आमी दाखयला जावं आमच्यो कुट्टाडची चर्च दाखयला आमी देखावो आमचो रेमेडियल चर्च कांसावलीं ती दाखयल्या मागीर ओल्ड चर्च सांकवाळे ह्योय दाखयल्या बाकीचे आमची नॅचरल कितें आसा तें आमी हांगासर दाखयलें आसा। तुमी मुद्दम हांगा येवन पळोवचो आनी हांव मागता तुमी म्हाका स्वता जसोच आदार दिला आनी ह्या आदारा वयर हांव जे म्हाका तुमी इतलो सपोर्ट करता ताका लागून म्हाकाय दिसता म्हाका एक उमेद येता लोकांक कितेंय तर दाखोवपाक जाय। हांव लास्ट टायम आमी कार्निवाल केल्लो कार्निवालाक इतलो आमकां लोकांनी इतलो म्हणजे लोकांनी आमकां इतलो लोक येयलो खुशाल इतलो लोकांक पळोवन हांव खुशाल जालो आनी म्हाका दिसता एक भशेन आतां कितलो लोक येयत आसा आनी हायवे आसा बरो व्यू आसा आनी हांगासर लोक येयत आसा हांव म्हाका आनीकूय लोकांनी हांगा येवन हांव पळोवचो म्हणून। सर हेजे पयलीं जायते करताले पीपल शूड गेट युनायटेड पूण स्लोली ट्रेडिशन इज गोईंग डावन यू थिंक पीपल शूड रेप्लिकेट युअर आयडिया असले वाड्याचे ट्रीप जावपाकूच जाय। एक्चुअली कितें आसा गांवांनी आमचे प्रत्येक विलेजान वो वाड्यानी देखून आमी जाताले आतां मातशें आमकां कमी दिसता। हांव आमचे जे ट्रेडिशनल कितें आमचे जे गोठो उरता ते युथा लागीं मागता तुमी गांवांनी वो वाड्यांनी हो करचो कित्याक आमचे जे कितें जो गोठो आसा हो देखावो आसा आमच्या लोकांक दाखोवपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी दाखयलो जाल्यार आमचे सदांच आमी असोच लोकूय आमचे गांवांनी हो वाड्यांनी खूब खुशालपणान पळोवपाक येतलो। क्रीप जे करता ताका कितें तरी गव्हर्मेंटाचो जाय तितलो आदार मेळना तुमी गव्हर्मेंटान हात कितें डिमांड बी आसा तुमचो? ना म्हाकाय जाय आमचे जे गव्हर्मेंटान अशें जर कोण आमकां भुरगे आमचे करपाक युथांक तर आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी युथाक तर आमी फोर्स दितले बाबा ना आमचे गव्हर्मेंट सायडीन तर कितें तर फंड दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जायते भुरगे आमचे अशें करपाक शकता। हांव एक इनिशिएटीव घेतलो बाबा गव्हर्मेंटा सायडीन जे आमचे जे कल्चरल चक्की इव्हेंट जावपाक जाय ते इव्हेंट जावपाक जाय ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून हांव मागतलो की आमच्या भुरग्यांकूय सर्च करपाक हेल्प करचो म्हणून। स्टेट एक्चुअली मेळपाक जाय कित्याक आमचे गोंयान असले आमचे गांवांनी असले जावपाक जाय आनी असले जातले जाल्यार म्हाका दिसता आमचे लोकांक बरें दिसता। पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक क्रिसमसाची विश करता मेरी क्रिसमस म्हणटा सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक तशेंच सगळ्यांक आनी हांगा आयज तेणी पयलेच फावटी गोठो करून हाडलो क्रीप भरून हाडलेलो आसा आनी सगळ्या लोकांनी येवन तो पळोवचो आनी आमचे कोर्तालीं म्हजो सेंटर आसा आनी हिंगा हायवेचेर लोकांक बरो व्यू आहा आनी तेणें जायतो हार्डवर्क केल्लो आसा आमचो MLA सारको दीस आनी रात तें काम करून तेणें आयज तें रेडी केल्लें आसा। कितें काम करतलें जाल्यार ताका एक हें जाय करपाचें एक पॅशन आसपाक जाय आयज ताका तें आसा म्हणून तो आयज जायते फावटी केल्ले कामान तो सक्सेस जाता। तेणें फ्लोटूय केल्लो तेन्नाय कार्निवालाकूय भरपूर लोकांनी आमकां रिस्पॉन्स दिल्लो आसा बरो जालो अशें म्हणून केल्लें आसा आनी हेच भशेन हांव मागता हो आयज तेणें गोठो केला तोय बी बरो हें जातलो लोकांक पळोवन लोक हॅप्पी जातलो आनी हांव लोकांक मागता मातसो आयज आमी इनिशिएटीव घेतल्या ते भशेन वाड्यांनी थोड्या धाकट्यांनी तो करचो आमचें हें ट्रेडिशनल आसा तें सांबाळून दवरचें आनी लोकां कडेन मागता सगल्यांनी अशें करून आमची क्रिश्चनिटी आनी कितें आसा तें सांबाळून दवरचें म्हूण मागता।